मोगाशनो सांजुदाचे पुनशेत पक्षिकेरे बाब मेलविनाचे प्रणाम. करिश्माच्या काळार आमी आसाव देवाच्या कृपेचो अनुभव करीत आसाव. देवाच्या कृपेचो आनी चड अनुभव करच्याक ह्या मार्चाच्या 9 तारीखेर शनिवारा संजे 7 तावनो मार्चाची 10 तारीख आयतार सकाळी 6 वरां पर्यंत पक्षिकेरे पुनशेतांत हांगासर आमी जागरणाची रात आशा केल्या. ही जागरणाची रात ही कृपेची रात जावन आमी संभ्रमता. विशेष करून जागे रावन मागणें करूंक देवाची स्तुती करून सोम्याची बेसांवां जोडच्या दिशेन ह्या राती आमी हर प्रयत्न करता. ह्या राती भुरग्यां खातीर, युवा जनां खातीर, पिडेस्त्यां खातीर, प्रायवंतां खातीर, परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, आमच्या प्रकृती खातीर, तशेंच भारत देशाक केंद्र सरकाराक जावच्या चुनावांत बरे मुखेली विसून येवच्या खातीर ही रात आमी समर्पीत करतल्या. करिश्मांत जावच्या ह्या व्हड दैवीक कृपेच्या राती व्हडा संख्यान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमी ल्हानां व्हडां सगळीं ह्या पुंतळाक येवन ह्या दैवीक कृपेच्या रातीचो अनुभव करूंक तुमकां आपोवणें दिता. हांगासर अर्घ स्तुती, ओगळाप, आराधन, दैवीक आकृतीचें मागणें, देवाचें उतर, जेरिको मागणें, जेरिको पुरशांव, तशेंच भलायकेचें सुडकेचें मागणें करून तुम्हा हर एकल्यांक ह्या राती सोम्याच्या कृपेची सकत वळशी करतल्या. देखून व्हडा संख्यान तुमी समेस्ता ह्या राती हांगासर येया, जागी रावया, मागणें करया, आराधन करया, स्तुती अर्घां पाठोवया आनी सोम्याची बेसांवां जोडया. पर तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिता. येया ह्या जागरणाच्या राती जागी रावन ही जागरणाची रात कृपेची रात करून घेवया. तुमकां समेस्तांक सुस्वागत, मोगाचें आपोवणें.